मायमोगाचं येवकार मनीषा जाधव सुरेख पोळ्याचे हेडलाईन्स। उज्यात 25 जाणांक मरण आयिल्ल्या हडफडच्या बज बाय रोमियो लेनचे धनी लुथरा ब्रदर्स हांका मंगळारा गोंयांत हाडपाची शक्यताय। पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण तांकां ट्रान्झिट रिमांडाचेर दवरल्या उपरांत फुडले चौकशे खातीर हाडटले गोंयांत। कासावले चालू आशिल्लो अंडरपास प्रकल्प 90% पुराय। आमदारान दिली म्हायती। भुयारी मार्गाविशीं फटवणूक करपी डावपेचांचो दिशाभूल करपाचो यत्न हांकां पडचे न्ही बळी, आमदाराचो लोकांक उलो। म्हापशेच्या ऑलिंपिक गार्डनाची जायत चल्ल्या अवतिकाय। भुरग्यांक लागून गार्डन बांदला खरे, पूण ताचो सांबाळ करपाक संबंधिताक आयले अपेस। केन्ना घेतले दखल, लोकांक पडला प्रस्न। आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। फाटल्या सप्तकाच्या शेवटाक उज्यात 25 जाणांक मरण आयिल्ल्या हडफड्या हांगच्या बज बाय रोमियो लेनचे धनी सौरव आनी गौरव लुथरा हांकां मंगळारा गोंयांत हाडपाची शक्यताय आसा। मंगळारा सकाळी लुथरा भाव दिल्लीत देंवतले। पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण तांकां ट्रान्झिट रिमांडाचेर दवरल्या उपरांत फुडले चौकशे खातीर गोंयांत हाडटले। सीबीआयचो पंगड थायलंडातल्या फुकेट शारात देशांतल्यान धांवडावपाची औपचारिकताय पुराय करपा खातीर आशिल्लो। भारत सरकारान तांचे भारतीय पासपोर्ट स्थगीत केल्ल्यान थायलंडातल्या भारतीय दूतावासान तांकां भारतात परत येवपा खातीर आपतकालीन प्रमाणपत्रां जारी केली, जी एकतर्फी प्रवास कागदपत्रां आसात। शेनवारा राती 6 डिसेंबराक हडफड्या भयंकर गोंधळ आनी अफडातफडीची परिस्थिती निर्माण जाली, जेन्ना बज बाय रोमियो लेन नायट क्लबात व्हड उजो पातळ्ळो। वीकेंड पार्टी भयंकर उज्याच्या घडणुकेत रुपांतरीत जाली, जातूंत 25 लोकांनी जीव वगडायलो। तातूंतले बरेच जाण क्लबाचे स्टाफ आशिल्ले। ह्या अपघातान राष्ट्रीय लक्ष आकर्षित केले। राजकीय क्षेत्रांतल्या नेत्यांनी धक्का आनी संवेदना व्यक्त केली। अशा घडणुकांक खरो जापसालदार कोण? सुरक्षेचेर आनी कितले आडनदर केल्ली वतली आनी कितले बळी वतले, अशे साबार प्रस्न अजून जैसे थेच आसात। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू। म्हापशा कोर्टाकडेन आशिल्ल्या ऑलिंपिक गार्डनाची दिसान दीस अवतिकाय जायत चल्ल्या। भुरग्यांक लागून गार्डन बांदला खरे, पूण ताचो सांबाळ करपाक संबंधिताक जमले ना। भुरग्यांची खेळपाची सुवात काळखात पडल्या। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा मतदारसंघात खुबशे भुरग्यां खातीर गार्डन्स आसा आनी तातूंतल्या तातूंत आनी एक जे गार्डन आसा ते म्हळ्यार म्हापसा कोर्टाच्या कुशीक। ह्या गार्डनाची आयज जर आमी परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदमूच वायट आसा। हांगासर जे कांय झोपाळे भुरग्यां खातीर आसा ते पिड्ड्यार जाल्ले आसा। तशेंच आमी ह्या गार्डनाचो मेंटेनन्स जर पळयल्यार तो सामकोच पिड्ड्यार आसा। हांगासर ती देखरेख घेवपाक जाय गार्डनाची, ती खंय तरी घेतली गेल्ली आमकां दिश्टी पडना। तशेंच आमकां हांगा दनपारच्या वेळार कांय लोक पिवपाक बशिल्ले पळोवपाक मेळटा। तशेंच जे कांय लोक आसा ते गैरकृत्य करतना सुद्दां आमकां हांगा दिश्टी पडटा। सो जाता तितल्या बेगिना संबंधीत यंत्रणेन कारवाय करून की हांगा खंय तरी आयज लक्ष दिवपाची गरज आसा। तशेंच जे भुरग्यां खातीर हे गार्डन आसा, बिकॉज आयज आमी पळयता भुरगीं हांगा खेळपाक येता, तशेंच हांगासर जी यंत्रणा आसपाक जाय ती खंय तरी आयज पिड्ड्यार जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा। सो जाता तितल्या बेगिना संबंधीत यंत्रणेन कारवाय करून हे गार्डन जे आसा खंय तरी रिनोवेट करून भुरग्यां खातीर आयज तयार करपाची गरज आसा। कोर्टाकडे गार्डन आसा, हे खूप पयलींचे गार्डन आनी आयज मातशें पळोवपाक शकता गार्डनाची परिस्थिती खूपच वायट आसा। तुमची जी आवय आसा ती ह्या वॉर्डाची मेंबर आनी तुमी तांचे चले, कशें पळयता सर हेचेर? आता हे गार्डन जेन्ना आमी लास्ट टर्म 2021 जेन्ना भायर सरलेले तिच्या खातीर मतां मागपाक लोकांकडे, तेन्ना खुबश्या लोकांनी म्हाका हे गार्डन पॉइंट आउट केलेले की ह्या गार्डनान हांव स्वता खेळ्ळा, म्हाजी भाव भयणां, म्हाजी वाड्या वयले भुरगे सगळे ह्या गार्डनान खेळान आमी व्हडले जालेले। त्या गार्डनाची अशी परिस्थिती पळोवन खरेंच म्हाका दूख जाय आसलें आनी 2021 आमी प्रयत्न करी आसले की हे गार्डन रिनोवेशनाक घालपाचे। आमी खूब प्रयत्न केले की हे म्युनिसिपल फंडाक वयपाचे, जावं हे ट्युरिजमाक दिवपाचे, या आमचो एकटो CSRाक एकट्याक आमी ऑलरेडी लेटरूय दिलेले। ह्यात म्हापशेचो सिटीजन तो, तेजें नांव घेवंक सोदिना, त्यांनी हे 2 वर्सां आमकां तत्तईत थयलेले करता 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 म्हणून, एटला तेच्या कडसून काय रिस्पॉन्स मेळांक ना। म्हणून आमी आनी कोणाक एप्रोच करून अंडर CSR
अप्रोच केलो आनी तेणी हे गार्डन रिनोव्हेशनाक घेतलेले आहा आनी फाल्यां मंडेच्यान हे जे काम रिनोव्हेशनाचे चालू जातले. हे गार्डन आता हेच्या फुडें इतले सुशोभीत जातले, अशे इतले ब्युटिफूल जातले की तुम्ही सांगून तुमकां अशें दिसतलें की खरेंच तेणी ह्या कौन्सिलान ह्या कोण तो CSR घेतला त्या कंपनीन तेणी चड करून आपल्याक नांव चड करून डिस्क्लोज करूं नाका सांगला अजून पर्यंत. सो जो पर्यंत ऑफिशियली तेजें काम चालू जायना या कंप्लीट जायना तो पर्यंत हांव तुमकां सांगूंक सोदिना. कळ्ळें न्हू. तो तेणी हे काम एकदम बऱ्यापैकी प्लॅन केलेलें आहा. आता तुम्ही हे गार्डन पळोवंक शकता की हेजे स्विंग्स, हेजे झोपाळे जावं स्लोप ते सगळे खराब जालेले आहा. ते सगळे न्हू हे सगळे स्टँड्स काडटले आनी तेच्या जाग्यार दुसरे स्टँड येतले. हांगा एक बॅडमिंटन कोर्टूय येवपाचो आहा. धाकट्या प्रमाणे लास्ट स्केल न्हू, धाकट्या प्रमाणे बॅडमिंटन कोर्ट येवपाचो आहा, प्ले स्पेस येवपाचे आहा आनी न्यू इक्विपमेंट्स येवपाचे आहा. आनी ह्या गार्डनाचे न्हू हे गार्डन ऑलिंपिका हेज्या गार्डनाचें नांव आनी हेज्या गार्डनाचे तुका बरो इतिहास आहा. ह्या गार्डनाक आमीच न्हू आमचे जे जाणटे आसले तेच ह्या गार्डनान येवन बसान खेळान उठान गेलेले आहा. आता ह्या गार्डनाचे न्हू खरेंच मिसयूज जाता. खुबशे लोक ह्या गार्डनान सांजच्या दिसा येवन बसता, कपल बसता या अशे अनसोशलायज एलिमेंट्स म्हणटा न्हू ते बसतात आनी ते स्मोकिंग ड्रिंकिंग करतात. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मोरोक्कोच्या दर्यादेगेवेल्या साफी शाराचे कांय वाठार हुंवाराक लागून नश्ट जाल्यात. पावसाक लागून घरां, रस्ते आनी बचाव सेवा बुडून गेल्ल्यान उण्यांत उणे 37 जाणांक मरण आयला आनी जायते जाण जखमी जाल्यात. उदक उणें जायत वता तशें अधिकाऱ्यांनी काळा आड सर्त करून जिवंत उरिल्ले लोक सोदून काडपाक आनी लुकसानांच्या खऱ्या प्रमाणाचें मूल्यांकन करपाक सुरवात केल्या. मोरोक्कोच्या दर्यादेगेवेल्या शारात हुंवार आयिल्ल्यान जायत्या जाणांक चडशी शिटकावणी दिनासतना उदकांत बुडून गेल्यात. व्हड पावसाक लागून घरां आनी रस्ते बुडून गेल्यात. आपतकालीन मदती खातीर धांवपळ सुरू जाल्या आनी हानी जाल्ल्याचे पुराय प्रमाण अजून मूल्यांकन करपाचें काम सुरू आसा. थोड्याच काळात उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान आयतारा अटलांटीक दर्यादेगेंतल्या साफी प्रांतात हुंवार आयलो. उदकाची पातळी नेटान वाडली, रस्त्याचे न्हंयेत रूपांतर जाले आनी निवासी वाठारांनी व्हांवपाक लागले. सुमार 70 घरांनी आनी दुकानांनी हुंवार आयलो आनी साबार रस्ते बंद जाले. उण्यांत उणी 10 वाहनां व्हांवून गेल्ल्याचे थळाव्या अधिकाऱ्यांनी सांगला. ताका लागून सुटकेचे यत्न अधिक कठीण जाले. आपतकालीन सेवांनी बेगोबेग प्रतिसाद दिलो. बचाव पंगड आनी वैजकी कर्मचारी धाडून आडकून पडिल्ल्या लोकांमेरेन पावपाक आनी जखमींक भायर काडपाक सुरवात केली. मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो नेटान वाडला. हुंवारात उण्यांत उणे 37 जाणांक मरण आयला जाल्यार कितलेशेच जाण जखमी जाल्यात अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिल्या. बचाव पंगडांनी आंकड्यात बदल जावंक प्रभावित वाठारांनी सोद चालू दवरिल्ल्यान आनी अदमास अजून चालू आशिल्ल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे. सोद मोहीम चालू आसा आनी नुकसानाचे मूल्यांकन सुरू जाला. सोडवणदार परतून मेळोवपाची लांब प्रक्रिया सुरू केल्ल्यान प्रवेश, मुळाव्यो सेवा आनी सुरक्षा परतून मेळोवप हे तांचे मुखेल प्राधान्य आसा अशें अधिकाऱ्यान सांगला.
गोवा 365 खातीर लिन्सी मिनेझीस आनी मुझेफ शेख. कासावली चालू आशिल्लो अंडरपास प्रकल्पाचे काम 90% जाला. थोड्याच दिसांनी तो पुराय जातलो अशें आमदार आंतोन वाजान सांगले. कासावली भुयारी मार्गाविशीं फटवणूक करपी डावपेचांनी लोकांची दिशाभूल करपाचो यत्न केला, हांकां बळी पडचे न्ही, तांणी थळाव्यांक आवाहन केलां. कासावली वाठारांत लोकांक येरादारीची कोंडी सोंसची पडटाली. कामाक वचपाकय कळाव जातालो. देखून थळाव्यांनी अंडरपासाची मागणी केल्ली. लोकांची सुरक्षा मतीत दवरून हो अंडरपास बांदतात. दिशाभूल करप्यांकडेन सादूर रावात. अंडरपासाक विरोध करप्यांनी हे मतीत घेवचे. आमदार आंतोन वाजान थळाव्यांक उलो मारला. कासावली सरपंचान ऑलरेडी तुमकां क्लेरिफाय केला आनी असो इश्यू लोकांक मिसगायड करपाक अशें म्हाका दिसता अशें चालू आसा. पूण हांव लोकांक एकूच सांगूंक सोदतां, ऑलरेडी आमच्या सरपंचान सांगलां 90% आमचें ऑलरेडी काम तें आमचें अंडरपास रोड ऑलरेडी हो जाल्लो आसा. ताचे आमी ते कितें म्हणटात तें आमचें बॉक्सां ती घेवन आमची कालवड बॉक्स ती देखून ऑलरेडी आमी घातलेली आसा. 90% काम कंप्लीट जाला आनी ऑलरेडी आमी ते रोड आमकां ऑलरेडी आमकां जी फुटपाथ आहा ही फुटपाथ आमकां 4 मिटर्स ते 5 मिटर्स हो आमकां ऑलरेडी फुटपाथ जो कोमदाद लँड आहा तो ऑलरेडी आमकां क्लियर जाल्लो आसा. आनीकूय आमी ऑलरेडी मेन टायम आमी लँड इक्वेशन करपाक ऑलरेडी घायलेलें आसा आनी ते एक्वायर ऑलरेडी आमचे कलेक्टेड आसा. फाटीं आमी नोटिफाय ऑलरेडी जाल्लें आसा आनी तेवूय जातलें. म्हाका 6 to 7 मिटर्स आमकां हो रोड मेळटलो आनी लोकांक कशी भिवपाची गरज ना. कित्याक जो हांवें इतले इनिशिएटीव घेतला आनी इतलें आमी काम करून घेतलां लोकांक हांव इतलेंय सांगूंक सोदतां 100% आमी अंडरपास रोड आमी हांव करून दितले. कित्याक आमकां हो लोकांचो डिमांड आसलो, हांव हो डिमांड हांव फुलफील करून हांव दितलो. कित्याक लोकांची इतली वर्सांची मागणी तूं खबर आसा कितले जाण येवन गेले पूण तरी आसतना हांवें जो इनिशिएटीव घेवन हांवें ऑलरेडी घेतलेलो आसा आनी ताचे थोडेशे रेल्वे काम करपाचें उरलां जावं रिटर्निंग वॉल उरला ताका फिनिशींग करपाचें उरलां. तें फिनिशींग जातलें आनी ती थोडीशी ती माती आसा ती काडून ते आमकां लोकांक वचपाक दितलें हें हांव लोकांक सांगूंक सोदतां. गोवा 365 खातीर हिरू माले, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. परतून घेवया वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ह्या सप्तकांत लेगीत तापमानात व्हड बदल जावचो ना. सुके हवामान आनी नितळ मळब तिगून उरतले. कांय सुवातांनी थंड वारे खळटले. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सकाळी आणि राती थंडसाण जाणवतली. नितळ मळब तिगून उरतले. सकाळी दव आणि धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची. IMDन सल्लो दिला. दनपारच्या वेळार उष्णताय जाणवतली. मंगळारचे तापमान 34 ते 19 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा अलर्ट दिवंक ना. या सप्तकांत सुके हवामान, नितळ मळब, सकाळी दव आणि धुके. प्रवास करप्यांनी घेवची जतनाय. घळटले थंड वारे. दनपारच्या वेळार उष्णताय. मंगळारचे तापमान 34 ते 19 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक खासा अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.